सेजान नव्यान मायनिंग सुरू केलां खरें, मात मीन येरादारी वयल्यान ट्रकवाल्यांचो बोवाळ सुरू जाला. सेजान टना फाटल्यान दर किलोमिटराक ₹17.63 दिवचे म्हूण ट्रकवाल्यांची संघटना मागता. सेजा भायल्या ट्रकवाल्यांक धरून धंदो करता म्हूण ट्रकवाल्यांचो आरोप. सेजाक तेंको दिता म्हूण ट्रकवाले मुख्यमंत्र्याच्याय नांवान बोवाळ मारतात. आयतारा ट्रकवाल्यांची धारबांदोड्या बसका आपयल्या. आमकां तेंच्यांनी पयलीं सिस्टम दिल्ली की अमक्यो ट्रिपी मारलेल्यो गाडयोच आमी पयलीं घेतले. आमची अपेक्षा आसली की सगळ्या मायनिंग बेल्टाच्या लोकांक एक एक गाडयेक तरी नंबर मेळचो. आतां परिस्थिती अशी आसा की एकट्याच्यो 10 गाडयो सुद्दां आसा आनी तो जर त्या रेटीन गाडी चलोवपाक तयार आसा जाल्यार ताका नंबर दिता. जे गाडयो चालू करता तेंचे कडेन विनंती की आमच्या बायले भुरग्यांच्या पोटार पांय दवरून तेंच्यांनी धंदो करचो न्हू. हुकुमशाही पद्दतीन जो सेजा गोवाचो कुयेलो म्हणून एक जनरल मॅनेजर आसा, तो हुकुमशाही पद्दतीन लोकांचे एग्रीमेंट सायन करून घेता आनी गाडयो बाय फोर्स तांकां चलोवंक लायता, नाल्यार तुमकां कामा वयले काडून उडयतलो म्हणून सांगता. सुरळीत मायनिंग गोंयांत पयलींच्या सारकें चलोवंक जाय जाल्यार सेजा गोवाक आपले जी वागणूक आसा हितून बदल करपाची अत्यंत गरज आसा. ना जाल्यार आमी फुडले स्टेप घेवपाक आमी फाटीं फुडें रावचे ना. आमचो मुख्यमंत्री आसा तो गोरगरीब जनतेचो मुख्यमंत्री न्हू, हो फक्त मायन ओनराचो मुख्यमंत्री. मायनी खातीर झडटा तो, आमच्या खातीर कांय करिना. हो जो फुडलो जो रेट आसा आनी फुडलो जो आमचो प्रोग्राम कितें आसा हो सगळ्या लोकांक कळोवंक जावो आनी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन ठरवचें. म्हणून आयतारा धारबांदोड्या धारेश्वरी देवीच्या देवळान सकाळी 10 मिटींग आपयल्ली आसा. तेन्ना सबंद गोंयचे जितले ट्रक ओनर आसा तेंच्यांनी आपली उपस्थिती लावची. शेतकरी हो समाजातलो दुर्लक्षीत घटक जावन पडला म्हूण गोमंतक कृषक समितीचो अध्यक्ष मिलिंद केरकार उलयलो. भारत स्वाभिमान किसान पंचायत आनी गोमंतक गौ सेवक महासंघाचो 3रो अखिल गोमंतक कृषक महोत्सव सावळवाडो पेडण्यां जातलो. महोत्सव 29, 30 आनी 1 डिसेंबर असो 3 दीस चलतलो. महोत्सवाच्या उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक जाल्यार समारोपाक मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसतलो. शेतकऱ्याचे टमाटा भाजी 2 रुपयाक वांटपण करता. एक गोष्टी आम्ही शोरूमात गेले की 500, 1000, 2000 डायरेक्ट दिता आणि घेता. वांटपण बी काय करिना. पूण असो शेतकरी जो कष्ट करता आयुष्यभर आणि राबता पूण ताका कोणच खंय किंमत दिना, त्या शेतकऱ्याक खातीर सोसायटीक व्हॅल्यू मेळची म्हणून कृषक गौरव महोत्सव असो आमी फाटली 3 वर्सां आयोजीत करता. हो उत्सव आमचो 3 दीस चलतलो. फाल्यांच्यान 29 तारीख नोव्हेंबराची, 30 तारीख आणि 1 डिसेंबर. ह्या उत्सवाचें उद्घाटन फाल्यां म्हणजे आयतारा 3:30 दिंडी कार्यक्रमान सुरू जातले आणि आमच्या त्या ज्या उत्सवाच्या जागेचेर आमी वयतले आणि दिंडी घेवन आणि सारखे 4 उद्घाटन जातले. इतल्यान खबराची त्रास सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.